खंयचोच पक्ष मोगो पक्षाक सोपोवपाक शकना। 60 वर्सां मोगो पक्ष गोंयांत आपले अस्तित्व तिगोवन आसा। मोगो पक्षाची तुलना खंयच्याच पक्षा बरोबर जावपाक शकना अशें मोगो पक्षाचे प्रमुख दीपक ढवळीकराचें म्हणणें। आमचो पक्ष आरे तुरेची भाशा करिना, आमचो पक्ष बहुजन समाजाच्या हिता खातीर वावुरता अशें दीपक ढवळीकरान पत्रकार परिशदेंत सांगलें। खूप गेले मरे पक्ष सोडून गेले पक्ष झाला का पक्ष अजून स्ट्रॉंग आहा। पक्षाकडे 13% वोट्स आहा। 60 वर्ष झाले हो पक्ष सातत्यान ह्या गोंयांत रुजला। सातत्यान विधानसभेत त्याचे अस्तित्व अजून आसा। 60 वर्ष झाली एकदा सुद्धा अस्तित्व ना अशें ना त्याचे। त्या पक्षाकडे तुम्ही दुसऱ्याची तुलना करप, बीजेपीन काँग्रेसीन कोणी सोपोवपाचो प्रयत्न करूना हो पक्ष। मग आठ फावटी आमी कोर्टान गेल्या, पूण पक्ष सोपोवपाचो कारण आनी आमी कोण सोपोवपा पक्ष। ह्या पक्षाचे कॉन्स्टिट्यूशनच अशें आहा की एक कार्यकर्तो सुद्धा तो पक्ष फुडें व्हरू शकता। हे कॉन्स्टिट्यूशन ह्या पक्षाचे। हो पक्ष केन्नाच मर्ज जावंक शकना कॉन्स्टिट्यूशना प्रमाणे, हे लक्षांत दवरात। कोणी हांवें पक्षाचो फाल्यां मर्ज करून तो पक्ष मर्ज जायना। एक कार्यकर्तो किंवा एक ऑफिस अधिकारी सुद्धा पक्ष फुडें व्हरपाक शकता अशी ह्या पक्षाची घटना आसा। ताका ह्या पक्षाक कोणूच चॅलेंज करूं शकना। अरे तुका दिसलें तूं पत्रकारी सोडून तर आपूण मोगो पक्ष चलयतलो, तूं चलोवंक शकता मोगो पक्षाचो मेंबर जावं। गोंयचो विकासांत आमी हातभार लावपाक आयला आनी गेले 20 वर्सां आमी ते काम करीत आसा। आमी हारे तरेची भाशा आमचे कडेन ना। आमी जे आयल्या राजकारणात ह्या मोगो पक्षाच्या नांवार ते बहुजन समाजाच्या हिता खातीर आमी आज ह्या राजकारणात म्हणून आमी ह्या पक्षात आज पासून रावल्या।